ओमकार हत्तीन गोंयांत एंट्री मारल्या। ओमकार पेडणे म्हालांतल्या तांबोशे वाठारात पावला। तांबोशे वाठारात ताणें बागायतींनी घुसून नाशाडी केल्या। हाका लागून थळाव्यांक लुकसाण जालां अशें कळटा। देखून ह्या ओमकार हत्तीचो बेगोबेग बंदोबस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। पळयात। तुमकां खबर आहा आतां ओमकार हत्तीचे परतून म्हाका दिसता 11 महिन्याचे तिसरे फावट हत्ती परतून येयल्लो आसा आनी लॉस तुमकां दिसता शशिकांत महालेन सांगले तेजे गांवांत आतां दोळ्या फुडें दिसता तुमकां। आनी तुमकां पयलीं धन्य तुमकां मिडियाक दिता कारण तुमी आमचे प्रश्न कितें आहा ते मिडिया मार्फत पावतात, नाल्यार हांगा लोकप्रतिनिधी म्हणटात ते येवकूच तयार ना हांगा आनी आमची केअर घेवकूय तयार ना। ओमकार काल राती येयला कळोंक ना केन्ना राती कितल्यांक येयला तो उगव्याच्यान ते शशिकांत महाले तेचे ते लॉस केले तेचे गांव ते माड कितें उडयले आनी सकयल हातल्यान हांगा येयले क्रॉस करून आनी हांगा दर्शन गवंडी तेंचे भाट आसा थंयच्यान भाटात येयलो स्टार्ट केले थंयच्यानच केळी उडोवपाक स्टार्ट केले। म्हाका दिसता अरावंड 20-25 तरी केळी तेचे उडयले परतून खोपळी उडयले 1-2-3 आनी हे आतां लागतले जाले 2 वर्सांनी हे वर्सा लागतले जाले 2 कवाथे अशे 1-2 कवाथे व्हडले उडयले। हे येता येता तोंडांनी लुकसाण करून वयता आनी बेनिफीट कितेंच ना आनी हो परतून येत आसा हेची सरकारान कितें तरी दखल घेवची। काल म्हणजे राती हे तुका दिसतले थंय फोटो हेच्या तुझ्या मिडिया मार्फत हे राती जे काय नुकसान केले जे ओंकार हत्ती म्हणून ही आता पहिली फावट न्हू, ही सांगपाचे म्हणजे ही तिसरी फावट जाली हा आणि हेचेर गांभीर्यान घेवंक ना प्रशासनान अजून हेचेर ना प्रशासन सुस्त आहा आणि सगळी ही पेडणे तालुक्याची टोटल जी यंत्रणा आहा ही फेल जाल्ली आहा ह्या माध्यमांसून मी सांगतो। आणि जे लोकप्रतिनिधी सुद्धा हय जे आहात जे निवडून दिल्ल्या ते टोटली फेल जाल्ले आहात आणि ह्या माध्यमान सांगतो तो फेल कित्याक जालो तेचो बंदोबस्त करपाक तांकां जावंक ना आज मेरेन उपाय योजना जावंक ना म्हणून म्हणटा आणि हे निष्क्रिय लोक जाल्ले आहात। गेल्या वर्सा ह्या वर्सा ज्या ओमकार हत्तीन पेडण्या मतदारसंघान पेडण्या त्या भागान बॉर्डरीच्या सगळ्या भागान उगवे मेरेन जो धुमाकूळ घातलेलो आणि हो सगळो धुमाकूळ घालत असताना तेणे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसाण केले। त्यांची शेतां त्यांच्यो कवाथे त्यांचे केळीची बागा हे सगळे उद्ध्वस्त केले आणि ह्या अनुषंगान आम्ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची चेअरमॅन जी आसा मॅडम दिव्या राणे हेका आम्ही निवेदन दिलेले पेडण्याच्यान की ह्या ओमकार हत्तीचो कायमचो बंदोबस्त करा। आयज जरी तो महाराष्ट्र हद्दीन गेला तरी येणाऱ्या काळात तो परतून येतलो आणि परतून शेतकऱ्यांचे नुकसाण करतले पण ताजेर अजून मेरेनय काही कारवाई जावंक ना। आणि आयज आता खबर कळटा की आता एट प्रेझेंट तो मोपा गावान आसा मेन रस्त्याचेर आसा आणि हलना आणि ह्या हत्तीचो ओमकार हत्ती आसा पळय तेजो कायम बंदोबस्त केन्ना करतलो हे मुख्यमंत्र्यान सांगची गरज आसा। केन्ना हो ओंकार इलो आणि नुकसाणी केली आज सकाळी कितें कितें जालें नुकसाणी माड उडयले न्हू हां आनी हे पोकळी उडयले पोकळी आतां कितें म्हणटा तुमी सरकारान कितें करचें पडटलें घेवपाक पयलें तेंच्यांनी बंदोबस्त करचो परत केव्हा येयलो ओंकार ओमकार काल संध्याकाळी आमच्या मोपा एअरपोर्टाच्या बॉर्डरीर असलो आणि तो तसोच मोपा करमळी वाड्यात देवलो करमळी वाड्यासून उग्यासून आता तांबोच्या रोडाचेर सकाळी हिचे अकावा ते भात शेतीचं नुकसान का आमचा काय असा गरिबांनी आम्ही इतकी काबाड कष्ट करून एक झाड तयार करून काय खर्च येता आणि काय मेहनत असा ह्या सांगणं आमकां आता दुःख जाता ह्या गोष्टीचा। त्यामुळे हत्तीचो बंदोबस्त सरकार करतलो नाही करतलो आम्ही सांग शकाल स्थानिक आमदारान सुद्धा ह्याच्यावर लक्ष घालूचो। आता असेंब्ली येता उद्या 3 दिवसाची आसा जर त्याका शक्य जाता जाल्यार साधो आणि सिंपल प्रश्न हा त्यांनी मांडूचो ह्यो। नमस्कार आम्ही आसात सध्या उगव्या येवपाचें मुखेल कारण म्हळ्यार फाटल्या 3 दिसां सावन हांगासर ओंकार हत्ती
इल्लो आसा आनी तांणी सध्या बागायतीची व्हडा प्रमाणात नुकसाणी करप सुरू जाल्ली आसा. हांगा आमी जे बागायतीन आयला ते पयलींचे सरपंच शशिकांत महाले हांच्या बागायतीन तो 3 वेळार येयला आनी कवा ते उडयले. आता तो सध्या मोपा ठाण मांडून आसा, थंयसरय व्हडा प्रमाणात बागायतीची नुकसाणी करीत आसा. 17 एप्रिलाक ओंकार हत्ती लास्ट मोपा ह्या वाठारान आयिल्लो आनी त्या उपरांत तो कर्नाटकान महाराष्ट्रान गेल्लो. पूण परत तो आता 34चे दीस लागीं आयिल्ले. हांगासर लोकांनी व्हडा प्रमाणात आपली बागायती केल्ली आसा, शेतां तयार केल्ली आसा आनी ते उत्पन्न आता ह्या शेतकऱ्यांक मेळपाचें आसा. त्या तोंडाचेर हो ओंकार येवन ती नुकसाणी करतली. त्या वेळार जर सरकारान हाचो व्यवस्थीत बंदोबस्त केलो ना जाल्यार चवथी कडेन ह्या लोकांक शेतकऱ्यांक व्हडा प्रमाणात नुकसान जावपाचें आसा. रात दीस तो ओंकार हत्ती खंय वयता, खंय वयतलो, कोणाची नुकसाणी करता तेचो पाठलाग करीत आसात आनी सरकार थोड्या प्रमाणात तांकां नुकसान भरपाई दिता. ती सरकारान नुकसान भरपाई दिवच्या पेक्षा ह्या ओंकाराचो कायम स्वरूपी बंदोबस्त करचो अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर.